मोगाच्या भावा बहिणीनो, गेली 3 वरात झाले हांवें 1 रुपया उमाव घालूंक ना चर्चमध्ये आणि हांवें चर्चचे सबस्क्रिप्शन आसता पट्टी आसा गेली 3 वर्सां दिवंक ना आणि कुठले फेस्ताची पट्टी दिवंक ना आणि दिवचो पण ना। आतांच तुमकां सांगता, जर पॅरिश कमिटी आसा, फाब्रिकार आसात, ते कोल्हापूरचे आसून दीत, ना तर बाचणीचे आसून दीत, ना तर ती वाटिंगीची आसून दीत, ना तर गांवठाणचे आसून दीत, त्या पॅरिश कमिटी आसा त्यांनी माझे सॅक्रेमेंटचे काजार लायले तर तांकां 10,000 रुपये बक्षीस दितलो। ज्या फादरीन माझे काजार लायले, सॅक्रेमेंट काजार लायले, ताका 10,000 बक्षीस दितलो। आतांच सांगता। आणि हे हांव दिवचो पण ना, माझे पैसो खूब आसा, पण पट्टी उमाव 1 रुपया पण घालूचो ना आणि असेच चलतले। आणि माझ्याकडे कोणी पैसे मागोवचे ना, चर्चच्या कामासाठी माझ्याकडे कोणी पैसे मागोवचे नात। आतांच सांगता, माझे काम करात, पैसोच पैसो आणि पार्टी दिता। ही 10,000 आसा ना, पॅरिश कमिटी आसा, फॅब्रिकर, तांकां पार्टी आसतली। हां, माझ्याकडे पेस्ताची पार्टी बिटी कितें मागोवची ना कोणी, ना तर दारू मागशेल्यात, ना तर आनी 10,000 पण दियात, अगोदर ना। माझे काम करात, मगर तुमकां दितलो। आतांच सांगता, हांव 1 रुपया उमाव घालूचो ना, चर्चची पट्टी कुठली दिवचो ना आणि माझे पेस्ताची पट्टी दिवचो ना। येतलो आनी खातलो फुकटचे, पट्टी दिवचो ना। माझे जेन्ना काम करले 3 वर्साची पट्टी एकदम दितलो। जोपर्यंत काम करत ना तोपर्यंत माझी चलत रावतली। जे फादर अलेक्स डिमुला, हे फादर अलेक्स डिमुला लागून सगळे झालेले आसा। बाकीचे फादर सगळे चांगले असतात, बाकी फादरांचे काय प्रॉब्लेम ना। ह्यो फादर अलेक्स डिमुलो खोटारडो जज, 30 अनाइनमेंट हेने केले खोटे सगळे। वन्स युनायटेड कॅनॉट बी डिवायडेड, एकदा देवान जोडले तोडूचे तरी हेने तोडलेले असतात। ह्योच चुकी करता, फोर्सफुल मॅरेज ह्योच लावता आणि फोर्सफुल मॅरेज आसन बायलेन सांगितले की हेका तांकांच अनाइनमेंट दिता। घव खोळो आसा, बायलेन सांगितले की अनाइनमेंट दिता, घव पैसे कमयत ना म्हणून अनाइनमेंट दिता। अरे तुम्ही बायलेक सांगात कामां करूक, आणि घव मेंटल आसा ते मेडिकल सर्टिफिकेट कर, कित्याक घेत ना तू? मेडिकल सर्टिफिकेट घे। खरो बायबलवर बायलेन हात लायलो, खोळो आसा म्हणजे सगळे झाले। खोटारडे तुमचे नियम सगळे। स्वतःच्या बहिणीचे अनाइनमेंट केले तिने। व्हिडिओ चांगलं आवडलो तर लाईक करा, शेअर करा।